असलो पावसान काळोख केला वयर सगळ्याक. हे पळयात हांगासर डिवायड अँड रूल, हांगासर निवळ आसा, हांगासर काळोख केला पावसान. सो वाऱ्यार वयताय बीन पावस, तुमकां दिसता आसतलो कितलो फास्ट वता पळय सारको. येतलो मातशें एक धडक तरी येवन वयतली, पडटलो पावस. बट पावस पडटा तेजो व्हडलें दूख ना, वारो भरपूर मारता सारको हेवटेन तेवटेन सामको. आमच्या न्ही हे सायडीची झाडां बी हांगा आशिल्ली ती मोडली वाऱ्यान, आनी हे सायडीन आसा पळय ती सगळी बँड जावन आसा. इतलो वारो जसो पळय तो मारता. आनी हांगासर पळय आयज आमगे स्वच्छ भारत न्ही, स्वच्छ गाडी मोहीम, स्वच्छ भारत न्ही, स्वच्छ गाडी मोहीम. आणि असलो वारो मारता भायर, मनीस बी उबो न्हय इतलो असो. पावस पडपाक स्टार्ट जाल्यार भिजनाका रे. आनी गाडी न्ही सामकी अशी बुरशी जाल्या. हांवें म्हटलेलें हेका धुवपाक व्हर आनी थंय धुवन हाड अशें म्हणून हो वचो बी ना, हे दिसान गेलो जाल्यार ताका टायम बी ना अशें म्हणून तो धुवपाक पावलोच ना गाडी. आयज म्हणपा लागलो आसा न्ही पावस बी ना, मदीं मदीं थांबता अशें म्हणून निवळ करता आपूण म्हणपा लागलो. एटलिस्ट भितरल्यान तरी, भायल्यान मागीर थंयच्यान धुवन हाडूं मेळटा न्ही अशें म्हणून. म्हणल्यार आतां पावस स्टार्ट जालो, भितर धुयता तें म्हळ्यार पुसून काडटा ओल्या कपड्यान. धुल्ल जाता, बाय बी आसता न्ही ताका लागून, आनी बुरशी बी बरी दिसना न्ही, मातशें कितें तरी निवळ दवरुपाकूच जाय न्ही अशें म्हणून. फेर हांगासर बालदी बी सर्फ करून हाडला, लिक्वीड घातलें दिसता. हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशें आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. बाय येयले फाटल्यान. सो न्हिदयल्लें ताका हेणें आतांच न्हिदलें, एक 20 ते 25 मिनटां बी न्हिदलें आसा मॅक्झिमम. 20 मिनटां सुमार न्हिदलें आनी उठलें आतां. हें पळय येयलें. सो आनी हो तर गाडी धुयता न्ही भायर. बाबू खंय वयता? वचनात बाबा भायर. सो हे पळय येयले पांया कडेन, सोमते भायर वचपाक सोदता. सो आयज आसा मंडे, सोमार आयज. आनी आतां न्ही सकाळचे 10:30 जाले. हांकां 10 सुमार 10 नंतर न्हिदयल्लें हाका, जाल्यार हे उठले पळय आतां. आनी खंय वयता गे? गाडी धुवपाक येता दिसता तुजे फुडें. रोखडे हे पळय उठले, न्हिदयल्ले न्ही ते उठले रोखडेच. आनीक हे न्हिदलां अशें म्हटलें आनी हांव बरें भितर न्ही कितें हें न्हिदलां अशें म्हणल्यार हांव बरेंच न्ही भितर हें करतालें, रांदपाचें मातशें काम जें आसा पळय तें हाती घेतलेलें. शूज दी दवरुया ते भितर, थंय दवरल्यार भिजतलें. रांदपाचें काम जें आसा पळय तें हातीक घेतलेलें, रांदया अशें म्हणून. म्हटल्यार मातशें अर्देशें काम जें आसा पळय तें करता, अर्देशें मातशें थोडेशें काम जें आसा पळय न्हू तें केल्लें. आनी आतां हें उठलें आतां. पयलीं तरी मातशें एक वरभर बी न्हिदतालें, आतां तें बी ना, अर्दवर बी न्हिदता. ते दिसान तेंच धरलां, अर्दवर बसून न्हिदना, एक दिसा 15 मिनटान बी उठोन येता. आनी मागीर रोखडें जाता, एक मातशें खेळटलें परत न्हिदयता म्हणटलें, परत न्हिदवप. हेंच आमचें काम एक दिसा. सो भितर न्ही म्हाजें रांदपाचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा. म्हाका जाता गरमी सारकी. पावस मातसो मातसो पडटा ना असो ना, पूण आसा वत ना अशें गरमी ना. बट म्हाका गरमी जाता. हांव म्हणटा तूं गॅसा कडेन परत परत वयता म्हणून तुका गरमी जाता अशें. सो किचनान न्ही म्हाजें रांदपाचें काम आसा. आयज सोमार न्ही शिवराक, तर आयज दाळ कर म्हटलें हांवें. दाळ जाय आसा ताका, दाळ करता. वालपापडीची भाजी आनीक कितें आमाड्याची चटणी जी आसा पळय ती करता. सो पयर न्ही हांवें त्या दिसा बागायदारांतल्यान आमाडे हाडलेले, तुमकां दाखयल्ले पळय. सो ते दाखयल्ले न्ही त्या दिसा म्हाका कमेंट आयिल्ले की रेसिपी दाखय म्हणून. थोड्यांनी डिमांड केल्ली की आमाड्याची चटणी दाखय, आनी थोड्यांनी डिमांड केल्लें की आमाड्याचें सांसव जें आसा पळय तें दाखय अशें म्हणून. तर आयज हांव आमाड्याची चटणी जी आसा पळय ती करता आनी तुमच्या वांगडा शेअर करता. नेक्स्ट टायम केन्नाय मागीर आमाड्याचें सांसव जें आसा पळय तें शेअर करतलें. आयज चटणी करया. सो ती रेसिपी जी आसा पळय इन शॉर्ट तुमकां हांव दाखयतां. झटपट अशी जाता, कांय व्हडलें अशें हें ना. सय घातली, आमाड्यात असलें काम, मेजर काम जें आसा पळय तें जालें. ओके, सो चलो या भितर दाखयता तुमकां. भितर म्हजें चालू आसा. आमाडे तासून दवरलें हांवें, तासलेलें बीन हांवें. तितल्यान म्हाका याद जाली की अरे हां रेसिपी शेअर कर म्हटलेली अशें म्हणून म्हटलें चल दाखोवया अशें म्हणून.
हे न्हिदलेले न्ही उठोन येयला रुमाचे दार ओपन आनी फॅन लायट चालूच आसा. ओके सो दाखयता तुमकां येता हांगासर. ही पळय हांगासर दाळ जी आसा पळय ती शिजपाक घातलेली हांवें. दाळ शिजोवन घेतले आनी हें करतलें अशें म्हणल्यार दाळ शिजता हांगासर आनी आमाडे तासून घेतले. दाखयता तुमकां. तेच्या पयलीं रुमान वचून लायट बी बंद करून येता. आनी हे हातीन आसा न्ही हें पळय हांगासर ताका मज्जा येता सारकी. हेका पयलीं मातशें हांगासर बिजी करता. हांगासर पळय सगळो पसारो पडलेलो आसा. थंय ताका बसयता मातशें एक 10 मिनटां पळयता कितें युनीक अशें नवें अशें कितें दिलें न्ही जाल्यार एक 5-10 मिनटां बसता तें. सो तें कितें दिता आनी बसयता मातशें कित्याक होवूय बी बिजी आसा न्ही ताका लागून. ओके चलो. सो हे पळयात हांगासर हांवें आंबाडे जे आसा पळय ते बरे तासून न्ही कुडके करून घेतल्या. हे न्ही मोठे आंबाडे सो ताका लागून न्ही कुडके करून घेतले हांवें. आनी आमचे जे बारीक गांवठी आंबाडे मेळटा पळय न्हू ते जाल्यार कुडके करपाची गरज ना. हे मोठे आंबाडे ताका लागून हांवें कट करून घेतले. ओके सो 7-8 आंबाडे आसा. थोडे मोठे आशिल्ले थोडे बारीक आशिल्ले. एक आनी हो खूब मोठो आशिल्लो तो म्हाजे कडेन कुडके बी जायनासले म्हणून ताका असो हाडवो थिडवो कट केला. सो धुवन सोलून म्हळ्यार तासून घेवन कट करून हांवें धुलां. उदक बरें निसतून घेतलां आनी हें न्ही हांगासर मीठ लावन घेतलां. आनी तेच्या नंतर न्ही हांव हांगासर आतां हेका गोड जें आसा पळय न्हू तें लायता. म्हाजे कडेन काळें गोड पावडर गोड सो हांव हें लायता. हेजो अर्थ असो न्ही की तुमी बी सेम लावूं जाय. तुमचे कडेन जें गोड आसा अवेलेबल तें तुमी लायात. आनी हें जें पावडर गोड आसता पळय तें मातशें कमी गोड आसता ताका लागून मातशें एक्स्ट्राच लावूं पडटा. ओके हें हांगासर लावन न्ही मातशें सगळ्याक सारकें गोड आनी मीठ जें आसा पळय न्हू तें लाग सारकें मिक्स करून घेता हातीनूच. सो दॅट बरें मीठ आनी गोड ताका लागतलें. आनी हें अशें करून लावन न्ही आमी थोडो टायम मॅरिनेट करपाक दवरपाचें. कितलो टायम जितलो टायम तुमचे कडेन अवेलेबल आसा जितलो टायम तुमकां मेळटा पळय न्हू तितलो नाजाल्यार एक 10 मिनटां सुद्दां दवरल्यार जाता. सो हे पळय हांगासर गोड जें आसा पळय तें कंप्लिटली मेल्ट जालां आनी बरें मॅरिनेट जालां. ऑलमोस्ट एक 30 मिनिट्स सुमार जाल्ली आसा हें हांवें दवरून 20 to 30 मिनिट्स जाले. ओके आतां हांगासर वांटप जें आसा पळय न्हू तें रेडी करता. तेच्या खातीर हांवें हांगासर घेतल्या थोडीशी सोय. जितली क्वॉन्टिटी जाय पळय तितली डिपेंड्स ऑन आंबाडे तुमचे कितले आसा पळय तेजेर. म्हाजे हे 8 आंबाडे आशिल्ले मोठे आशिल्ले कुडके केल्या ताका लागून हांवें हांगासर एका वळ्याची सोय घेतल्या. नाल्ल म्हजो मोठो आशिल्लो सो खूब सोय पडली म्हणून हांवें एकूच वळ्याची घेतल्या. थोडीशी हांगासर कोथमीर घेतल्या ग्रीन कोरिएंडर आनी हांगासर ग्रीन चिली. ओके तुमकां कशें तिखट जाय पळय त्या प्रमाणे हांवें हांगासर चड घेवना थोड्योश्यो घेतल्या कित्याक म्हाका ती स्पायसी करपाची ना. म्हाका टँगी टायप अशी आंबट गोड अशी करपाची आसा ताका लागून हांवें थोडीशी ग्रीन चिली घेतल्या. ओके सो हे सगळें न्ही आतां आमकां वांटून घेवपाक जाय. सामकी बारीक वांटप ना जशें आमी हुमणाक बी वांट्टा पळय तशें वांटप ना. मातशी धबधबीत अशी दवरपाची मोठी अशी दवरून ही आमकां आतां वांटून घेवपाक जाय. थोडेशें उदक घालपाचें चड उदक घालप ना दाटसर अशी वांटपाची. सोय जी आसा पळय वांटून जाता म्हटल्यार आमी हांगासर फोडणी घालून आंबाडे जे आसा पळय ते शिजोवन घेवया. सो तेच्या खातीर हांवें हांगासर लोकणें जें आसा पळय न्हू तें तापोवपाक दवरलां. ओके सो लोकणें तापतकच न्ही तितून थोडेशें तेल जें आसा पळय न्हू तें घालून घेवया. थोडीं जाणां न्ही तूप बी घालता बट म्हाका तर तुपाची फोडणी बी जी आसा पळय ना अशें करून लायक जायना. दाळीक बी ओके बट हांव अशें करून सासव किंवा चटणी बी करता पळय तेन्ना घालना. हांवें हांगासर घातलां तूप तेल एक अंदाजेन 2 चमचे सुमार न्ही तेल जें आसा पळय न्हू तें घातलां. तेल जें आसा पळय न्हू मातशें तापपाक दिवया. तापल्या नंतर हांगासर थोडीशी मेथी आनी थोडीशी उड्डाची दाळ जी आसा पळय न्हू ती चड ना थोडी थोडी घालपाची. तेच्या नंतर आमकां हांगासर हितून घालपाक जाय सासवां. मातशी उड्डाची दाळ आनी मेथी जी आसा पळय न्हू मातशी तांबडी अशी जावनी मागीर आमी मुखाल्लें घालया. ओके सासवां हांगासर आनी सासवां घातली की ना मातशें धापया. सो सासवां बरी तडतडपाक जाय. ओके गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती हांवें हांगासर लोवाचेर दवरल्या. ओके मातशें तडतडून येवनी. म्हणटात आमच्या हांगासर सासवाचो आवाज येता आसतलो तुमकां तडतडटा तो बरो फुटपाक जाय सासवां. म्हणटात सासवां जाली. आतां हांव न्ही हितून घालून घेता हिंगाचो पावडर आनी तेच्याच वांगडा न्ही हांव हांगासर कढीपत्ता. ओके
सो हे झालं कढीपत्ता आणि हे फोडणी रेडी झाली की ना. आता हा इथून आमाडे त्यांनी पण मीठ आणि गोड लावून दवरलेले जे आमाडे आसा पळय न्हू ते घालून दिता. मातशें चाळून घेवया. ओके. आणि हेनी आमकां आतां शिजोवन घेवपाक जाय. बरें अशें धापून न्ही आमी हे शिजोवन घेवया एक 5 ते 10 मिनटां. आनीक मदीं मदीं चाळपाक जाय. 10 मिनटां हांवें म्हटल्यार तुमी तशेंच दवरी नाका. मदीं 1-2दां चाळून घेया नाजाल्यार गोड जें आसा पळय तें पोंदाक लागतलें. सो हे पळय हांगासर म्हजे आमाडे जे आसा पळय ते शिजले सारके. आनी ही हांगासर सय जी आसा पळय न्हू तिवूय वांटून घेतल्या. आतां ही सय जी आसा पळय ती हितून घालता. थोडेशें उदक घालता, चड घालना, थोडेशेंच घालता. एका हातीन काम करतकीर सगळें वतोन वता पळय सगळें. सो हें घालून न्ही आतां आमकां बरें शिजोवन घेवपाक जाय. सो हें पळय हांगासर उदक आनी आतां न्ही हें आमकां मिक्स करून न्ही हेका एक बरो खतखतो जो आसा पळय तो काडून घेवपाक जाय. हेका पळय तेका हांवें गायणो जो आसा पळय तो दिवन बसयला. तेका जर आतां डिस्टर्ब केलें न्ही मागीर परत म्हाजे फुडें येतलें धर म्हणून. तेका लागून तेका आनी डिस्टर्ब करिना. सो हेका न्ही एक आतां आमी खतखतो काडून घेवया. आनी मागीर टेस्ट करून पळोवया मीठ बीन कितें जाय जाल्यार. कित्याक आमी ऑलरेडी आमाड्यांक मीठ जें आसा पळय तें लायलां न्ही तेका लागून. आनी ही पळयात थिकनेस. तुमकां जर पातळ जाय जाल्यार पातळ करा. सामकें सुक्कें जाय न्ही जाल्यार सामकें सुक्कें अशें करा उदक घालनासतना. ओके. हे न्ही आतां शिजतकीर आनी मातशें दाट जातलें. हेका न्ही एक खतखतो येवं न्ही. त्यात हांगासर म्हजें हें जें आसा पळय न्हू कितें तें चटणी बरी शिजली. हांगासर खतखतो येयलो. सो मातशें अळणी आसा हांवें टेस्ट आसा पळय तें करून पळयलें तर हितून न्ही हांव आतां थोडेशें मीठ घालता. सो आमी आमाड्याक लायता न्ही पयलीं तेका लागून मातशें टेस्ट करून पळोवपाक पडटा. खारट जावचे परस मातशें टेस्ट करून पळयल्लें बरें न्ही. हें पळयात हांगासर म्हाजी चटणी जी आसा पळय न्हू ती एकदम रेडी जाल्ली आसा. इजी सामकी करपाक. व्हडलेशें कांय एफर्ट्स आसा पळय न्हू तें लागना. ओके. ही आसा म्हाजी रेसिपी चटणी करपाची. तुमी म्हाज्या भशेन एकदां ट्राय करून पळया. म्हाजी रेसिपी फॉलो करून पळयात. आवडटली तुमकां. ओके. एकदां ट्राय करून पळयात. सो चलो गॅस जो आसा पळय न्हू तो बंद करता आनी एक 10 मिनटां मातशें धापून जें आसा पळय न्हू तें दवरया. ओके. हांगासर म्हजी दाळ जी आसा पळय तिवूय बीन जाली. एकूच टायमा खातीर न्ही दाळ जी आसा ती म्हणून हांवें थोडीशी केल्या. आनी ही हांगासर बारीक जी आसा पळय ती काडून दवरल्या. मीठ बी घालूना. सो सगळें घातलें शिजयली बीन कोथमीर बी घालून आनी काडलें हांवें. आनी मागीर तें आमच्या हेका मीठ घातलां. ओके. ही अशी धापून दवरिता आतां. आयज बारीक दाळ आनी शीत जें आसा पळय न्हू तें. ओके. सो चलो हेवूय बी बंद करता. जाली दाळ. हरशीं न्ही हांव मातशी पातळ करता. आयज दाट केल्या. हेका न्ही पातळ अशी आवडटा. आयज बारीक लागून दाट केल्ली. ओके. सो चलो टायम पळयात 1:45 जालो. बाय एकलेच जेवला. आमी जेयलना आनी हांकां पळय खंय वयता तर खंय वयता हांगा पळय गो तें खंय वयता. एकलेच जेयला. ताकाच बरयला अजून आमी जेयलना. हांव कपडे सुकोवन घालपाक गेलेले. पळय कितें करता ती. आनी पावसान काळोख केला. कपड्याचो स्टँड जो आसा पळय ना तो हांवें हांगासरच दवरला भितरच कपडे. सो बायेचे कपडे न्ही हे अशें करून चड जाता आमगे कपड्याच्या वांगडा. आनी भायर पडटा. भायर पावस आतां पडपा लागून पडटलो. काळोख केला तरी न्ही मदीं मदीं कितें जाता वाऱ्याचेर वयता पावस आसा पळय तो. सगळो काळोख केला. वारो मारता न्ही भरपूर तेका लागून वयता. तुका वाडू मरे सोमतें जेवया न्ही. तेका न्हीद येता. तेका न्हिदोवपा जाय. तुका वाडटा तूं जेव मागीर तेका न्हिदय. हांव वता न्हांवपाक. माथ्यार न्हांवपाक जाय. केंस धुवपा जाय. सो चलो
सो हांवें माथ्याक घातलेलें तेल हेअर वॉश करपाक जाय न्ही ताका लागून पयलीं हांव केन्नाच तेल बी जें आसा पळय तें घालत नाशिल्लें. तुमकां तर खबर आसतलें हांव केन्ना म्हणटालें हांव तेल केन्ना घालना तकली बसून दुखल्यार घालनाशिल्लें. आतां न्ही तेलाचें हें लागलां मातशें आतां हेअर फॉल बी जाता त्या भशेन अशें दिसता की ना तेल खूब गरजेचें अशें म्हणून. सो तेल घातलां मे बी तुमकां सगळें चिपकू चिपकू दिसता आसतलें. आनी म्हाका न्ही केन्ना अशें करून म्हाका आरशांक पयलें किंवां कॅमरान अशें करून पयलें न्ही हेंच पयलीं नदरेन वयता हें कितेंशें दिसता न्ही अशें करून. सगळं दोनी वाटेच्यान आसा तें हांव ट्राय करता तांकां स्ट्रेट करपाचें अशें करून बट तें जायना आसलेलें तशें परत कोंगडे जाता. ओके सो हें जालां जेवपाचें उरलां. तो गेला भितर बायेक न्हिदताल्या पळयता खंय त्या बाय न्हिदलेल्या मागीर हेका वाडटा हांव आनी हांव न्हांवपाक वयता. माथ्या बी धुवपाक खूब टायम लागता न्ही ताका लागून. सो तो तेदो मागीर तेजें जेवण बी जातलें. सो मागीर पावस येयलो लायट गेली जाल्यार तें आनी मागीर अशें म्हणून. सो आनी बाय न्ही कितें खबर आसा थोडोच टायम न्हिदता. पयलीं तरी न्ही एक वरभर बी न्हिदतालें आतां न्ही तें बी न्हिदना 15 मिनटां 20 मिनटां अशें करून न्हिदता. बेजार येता सारको कितें न्हिदून काम करतलें म्हणल्यार बी काम करपाक मेळना जायत ना. ह्या दिसांक तेंच धरलां अशें 15 मिनटां 20 मिनटान उठटा आनी मागीर रोखडें तशें करून न्हिदपाक सोदता. रोखडें म्हळ्यार आतां तें उदक उठलेलें पळय 2:30 सुमार न्हिदत नाशिल्लें आतां हें पळय तें 2 सुमार ताका न्हिदोवपाची ट्राय करता तो न्हिदता जाल्यार पळयता. ओके सो आयची रेसिपी कशी आशिल्ली तुमकां आवडली काय ना आवडली कमेंट करून सांगात. कितें जाता पळय कॅमेरा. आयची रेसिपी कशी आशिल्ली तुमकां आवडली काय ना आवडली तें सगळें कमेंट करून जें आसा पळय न्हू सांगात. ओके ट्राय करात. हांवें जी रेसिपी तुमकां दाखयल्या पळय न्हू त्या भशेन करपाची टेस्ट असो बरो येता. ओके ट्राय करात आनी मागीर कमेंट करून सांगात तुमकां आवडली काय ना आवडली ती. ओके सो चलत तर आयचो व्हिडिओ हांगासर सायन करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.